Hello friends, good morning. कशे आहेत तुम्ही सगळी हांव बरें. वेलकम टू माय चॅनल प्रियाज लिटल वर्ल्ड. सो आत न्हू हांवें बाबागे मातशें ब्रेकफास्टाक तिजान रेडी करपा दवरलो हा. सो आनी आयज न्हू बाबा म्हणून आला आपणा सँडवीच जाय सो हांवें म्हणून आल्या चटणी केलो आहलो न्हू. सो तेज्या डबल लेयर एक सँडवीच कोतोले. सो तुमकां दाखयता हांव कितें कोरी सेकेंड लेयर कितें दाखयता तुमकां. सो चोया तुमी कितें करपाक इजी ती सारकी इजी सुपर इजी ओके. आनी स्पेशली भुरगीं कोण कॅरट बी खावपा बी सोदता तेंकां तें बरें ओके. सो तितून मिक्स करून तेशें कोन्न सँडवीच करून दिवपा जाता तुमी ओके. सो तुमकां दाखयता चोय. सो हिंग न्हू हांवें एक कॅरट घेयला तो ग्रेट करपाचो स्क्रेपरान घेवन ग्रेट करपाचो. मागीर तितून हांवें इल्लें सॉल्ट एड केला. तुमगे टेस्टा प्रमाण तुमच्यान सॉल्ट एड करपा जाता. मागीर हांव तितून क्रीम चीज एड कोतोलें. तुमकां कितू क्रिमी जाय तितलें तुमी एड कोरूं जाता. हांवें हिंगा 3 टेबल स्पून टीस्पूनची घेयलें 3. हें पळय असलें सॉफ्ट चीज आनी तें बरें मिक्स करून घेवपाचें बरें. सो तें हिंगा बरें मिक्स जालो आहा. सो आतां आमी सँडवीच प्रिपेरेशन करुया. सो हिंगा हांवें 3 स्लायस ब्रेड घेयले. सो आतां फर्स्ट हेजेर बटर एप्लाय कोतोलें. मागीर हांव ती चटणी लायतलें. ही चटणी हांवें रेसिपी शेअर केलो आहा. सो तूं मुगे व्हिडिओ चॅक करूं जाता ओके. मुगे चॅनलाचेर हो व्हिडिओ चॅक करूया हो चटणीचो रेसिपी. मागीर दुसऱ्या स्लायसाचेर पोतून बटर लावपाचो आनी तो स्लायस मागीर ते चटणी स्लायस ब्रेडाचेर बंद करपाचें. मागीर तेजे वयर आमी ती कॅरटा ते पेस्ट रेडी केलो न्हू तो लावपाचो. आनी तेजे बटर एप्लाय करपाचो थर्ड. सो आतां आमगे हिंगा डबल लेयर सँडवीच रेडी आहा. तुम ट्राय कोराय आनी सांगाय म्हाका की इजी ती. सो तुम कोराय आनी हाय भुरगे स्पेशली भुरग्यांक दियाय ते ओके. सो मागीर मेळटा तुमकां ओके. हांव न्हू क्रॉकेट कोता त्या मांडेन आमी वचपा हाय. हांव मागीर तुमकां सांगतलें ओके. खंयचे ब्लॉग कोता हांव मागीर तेतून. सो म्हणल्यार इल्लेशें क्रॉकेट कोतलें. सो आमी न्हू मातशीं भायर वयताय आतां. बाबा बेश्टें रावंडा वयताय. चल बाबा हॅलो हॅलो कर बरें. हेचें पिको येयलें पसलचें. पिंचू आयली नानी. पिंचू हे गोईंगली. आतां मातशी बायलें वॉक कोन्न येयलें. बेश्टें बारीकशें वॉक आशिल्लें बरें वोती हांव बेश्टें या म्हणून बाब या म्हणून लागलो. सो आतां वचून येयलें आमी. सो मागीर मेळटा म्हाका. आतां न्हू जेवन बी जालें. हांवूय जेयलें येजून जेयलो आनी धाकट्याकूय रावलें. सो सांजचें न्हू आमकां ते कोवागे फ्रेंडागे कोणागे इनॉग्रेशन आहा. मातशें आमी भायर सोताय. तुमी सांगलो न्हू मागीर आमी इनॉग्रेशन वचपाय म्हणून. सो तेंकां तें गिफ्ट बी घेवपाय न्हू. सो मातशें तें घेताय आनी मागीर मेळटा तुमकां ओके.
सो हांव ती गिफ्ट बी घेवन येयली सोगूं जालो सो आतां हांव न्हेसता आमी न्हेसताय आनी मागीर हांव मुगे फायनल लूक दाखयता तुमकां ओके लूक सॅमी कॅचअप बाबा ओके सो आतां आमी वयताय भायर सोताय मागीर मेळटा थिंगा वचोन तुमकां Just the paper. No, keep the mat clean. If they wash. Yeah. Otherwise, look at they just wash car and कैसा पंप तो 24 hours नो पोया मागे एक राउंड मारी ओपन ओके तिथे पावले आम्ही हांव सो पावले आमी ओके सो हांव चोयता ट्राय कोता विडियो काडूं मेळटा जाल्यार बरें दिसना न्हू लोकांगेर सो काडूं मेळटा जाल्यार काडटा नाजाल्यार तुमकां मागीर पाटिका बाजार म्हणटा मेवता ओके आतां पावलें थिंग इनॉग्रेशन आसा सारकी टायर्ड जाली सो हांव न्हू मुगे हो व्लॉग हिंगा एंड कोता तुम तरी मुगे हो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय सो सी ऑल इन माय नेक्स्ट व्हिडिओ टील देन टेक केअर बाय